वेळ गेलो जाल्यार जीवन व्यर्थ. आजच्या कार्यक्रमाच्या निमतान आम्ही एक प्रयत्न केला. म्हणजे आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांचं कौतुक दर वर्सा करता. तुमचेय तुमच्या शाळांनी हायर सेकंडरीनी कौतुक जाता. पण तालुक्यांतले सगळ्या शाळांतले भुरग्यांक एकठांय हाडा आणि आमकां आपूण म्हज्या शाळेंत पयलो आसा, दुसरो आसा, तिसरो आसा, त्यामुळे आमची तोखणाय जाल्या. पूण तालुक्यांत 29 हायस्कुलां आसात, 5 हायर सेकंडरीज आसात. थंय अजून कितले लोक आसात? ह्या तालुको म्हणूनच विचार करता आसतना हांव स्पर्धेक कितलो फाटीं आसा हे ताका समजुचें. ह्याच भावनेतसून ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन जालें. ह्या भागातले भुरगे कशे वयर सरतात ते. पूण आयच्यो ज्यो आव्हानां आसा, जी चॅलेंजीस आसा ती वेगळी आसा. आज जितले फॅसिलिटी वाडटा, एक्सेस वाडटा शिक्षणाक, तितले आज चॅलेंजीसूय वाडटा. कितलीं आव्हानां येता. आज तुका नोकरेक म्हण किंवा तुजो स्वताचो धंदो उबो करतलो म्हण किंवा तूं एक बरो इंजिनियर जातलो म्हण, दोतोर जातलो म्हण, लॉयर जातलो म्हण, आज तुमकां फॅसिलिटी खूब दिल्ल्यो आसा. पूण तातूंतय आव्हानांय चड आसा. कॉम्पिटिशन, इतले भुरगे आज तयार जाता कॉलेजच्यान आनी शिक्षण स्कुलांतल्यान शिक्षण घेवन. ताका लागून जॉब तितलेच उरता. सगळे लोक सरकारा कडेन वता. तुमचो MLA आसतना तुमी वताले आनी कोण आनी खंयच्या MLA कडेन वता. आमकां सरकाराची नोकरी जाय. तुमी एक कॉन्फिडन्स निर्माण करपाक जाय की आपूण जें शिक्षण घेता, आपूण जो हांगा हार्डवर्क करता, तो असो नोकऱ्यो मागपाक लागून न्हय. शिक्षण म्हणटा तें पूर्ण शिक्षण घेवपाक जाय. जेन्ना तुमचें कितें मनान निश्चय धरून तुमी एक लायन परस्यू करूंक लागले, तातूंत कितलो हार्डवर्क करचो, तातूंत कितलें तुजें पॅशन घालचें, हाजेर तुजी नोकरी किंवा स्वताचो धंदो करतलो ताजेर निर्भर आसा.